तिथेच कोरकतून तिथलेच. हरे कृष्णा. तशी कीर्तन मिळालंय स्वाती कामत माताजीक मस्त मस्त धन्यवाद. भारी संद कीर्तन केलेलं सर. आता मी प्रथम धावनो जगद्गुरु ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಚರಣ ಕಾಮ ವಂದन करता. तसेच देवोत्तम परमपुरुष श्रीकृष्ण पदकमला काम प्रणाम करता. आणि मुगेले गुरु महाराज भक्ती राघव स्वामी हिज होलीनेस भक्ती राघव स्वामी महाराज हंगेल पदकमलाक ವಂದन करता. तदनंतर मुगेल शिक्षा गुरु जावन आशिल्ले हिजद्रेस गोविंद रामदास प्रभुजी हंगेल चरण कमलाक ವಂದन करून तांगेले सकलागे आशीर्वाद घेता. तशी हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे वैष्णवांगे लागीं हांव दंडवत प्रणाम करून आशीर्वाद करून म्हाका दिलेले सेवा मुगेल शुद्धीकरणा खातीर म्हण हांव लेखून स्वीकार केलेलो आसा. कसले योगीत ना कसले गुतना म्हाका कसं वाचून करून केलेलो आसा. तेतुंगेर मुखार दवरता हांव. मस्त चुकी जातली म्हाका क्षम दिवका म्हण हांव मागून घेता. तशीच हीच ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभुजी आनी हेर ग्रेस सखी चरण माताजी हांकांय हांव दंडवत प्रणाम करता. आनी हांकां मस्त हांव धन्यवाद दिवचाक इच्छा. हरे कृष्णा. आज आमी प्रभुपादाक गेले लीलामृत ऐकुया. जर्नी टू अमेरिका. मस्त वादकून आमी ऐकत आसची श्रीला प्रभुपादांनी कस कडी आमगेले बद्ध जीवांगेले उद्धारा खातीर चैतन्य महाप्रभून गान दिले मार्गारी चोलून आमके एक मार्गदर्शन केलेलं आसा. तंगेल गुरु भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर हंगेले आदेशा प्रकार त्यांनी चोलून हे होड एक आमकां कृष्ण भावनामृता भितर आमकां पूर जनांकय हाडलेलें आसा. आमगेल खातीरच आनी पुरा काम करता आसची आनी केल्लेलें आसा. आमी तांणी सांगून दिल्ले वाटेरी चोलूंक जाल्यार तितले प्रयत्न करूका म्हण हांव सगळ्या लागीं विनंती करता. आनी कृष्ण भावनामृत आमगेले हे ग्रुपाक आमगेले भागवत पुराण कोंकणी हंगेल थ्रू आमकां मस्त सेशन्स जाता आसची. सगळ्यांक भागवहिसून आयकून श्रद्धेन आयकून काल आयकून न्ही श्रद्धेन आयकून आमी सगळी हे भक्ती मार्गारी मुखार वचूका आनी म्हाकाय तुमी सगळ्यांनी आशीर्वाद दिवपा म्हणून घेता. आता जर्नी टू अमेरिका कसला चमकलेलींची प्लांटिंग द सीड तंगेले हृदया भितरी सीड प्लांट करूक तांणी तंगेले गुरुल आदेशा प्रकार चमकलेले आसची. कितली कश्टार गेल्यांची त्यांनी चमकेले गोत आसा. तांगेल्या पैशे ना त्यांनी म्हणता आसची मगेल्या दुड्डू ना हे ना ते ना म्हणटा जाल्यार त्यांनी वच्चाक तांकां सुमती मुरारजी म्हळ्यार लेखलेले हेल्प मेळटा. आनी त्यांनी जलदूत मेळलेक शिपार चोडून वता आसची म्हण आमी आयकलेले आसची. आतां त्यांनी जलदूत शिपार आसची थंय आसा जाल्यार तांगेले मन पुरा वृंदावना भितरी थंय आशिल्ले राधा गोपीनाथ राधा मदन मोहन राधा गोविंद त्या पुरा देवांगेले उडगासका हाडून तांणी संतोष भोगता आसची. आनी तांणी संत भितरी देवा नामस्मरण करता आसची. तांगेले गुरु गुरु महाराजाले आशीर्वाद घेता आसची. हे सगळं करता करता अशी त्यांनी लेखता आसची. कसले क्वालिफिकेशन ना म्हाका जाल्यार म्हाका मगेल गुरून एक कसले एक आदेश दिवन पाश्चात्य देश पेटयता आसची. कृष्णाली इच्छा पुरो हे पुरा जबाबदारी मगेल गुरु महाराजाक आनी कृष्णाल वैरीच हांव नमगून आसा. हे सगळे आलोचन तांकां मत्या भितर येता. तशी आमी पळोवया 1965 तांकां प्राय आशिल्ले 67. त्या प्रायेरी तांणी ऑगस्ट 13 शिपारी तांगेले प्रयाण आरंभ जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. फस्ट 1-2 दिसांनीच तांकां
आरोग्य आमी तरी मस्त चड उंडता सी सिकनेस म्हणटा ताका तांतू भितरी मत्या दुखी अंगा दुखी वॉमिटिंग ते हे पुरे सूर जाता तशी 2-4 दीस तशीच आसताची आनी देवाकच पुरा सांगता सांगेल मनांतून पुरा तशीची ऑगस्ट 20th कृष्ण जन्माष्टमी दिवस येता ते सुद्दां चिकेची आरोग्य तांगेल समजावन आसता आनी तांणी तांगेल हातान प्रसाद करून देवाक ऑफर करून ते महाप्रसाद ते शिप्पार आशिल्ले पूर जनाकी दिवन आपणे केल्ले म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा ताजे नंतर करून तांगेले हेल्थांतू मस्त सुदारण जाल्लेले आसा म्हणून हांगा बरयला सगळ्या लागी उलयतची तेकडे एकडे भोंवतची परत तांणी बुका विषय भागवत कसं करचा ते वचून हे पुरा आलोचन करता अशेंच तशीची ऑगस्ट 21 अशें टायम जालेले दिवस तांगेले 70th बर्थडे ती सेम डे कोची भितरी तांगेल शिप रापतना तांगेल भागवताचे पार्सल मुंबई दुखून पेटयले आशिल्ले येवन पावता हे भागवत बूक तांणी घेताची आनी ते कांड व्हरताची तशीची आनी 2 दिसांनी अपास तांचे 2 दिवस आरोग्या भितरी चड उंडावन हृदय दुखी आनी 2 वेळा हार्ट अटॅक हे पूर आयले म्हणून सांगिल्लें आसा जाल्यार तेन्ना तांकां न्हिदलेले तवळी तांगेले स्वप्ना भितरी कृष्ण परमात्मा येवन तांगेल दोणीक कसं म्हणटा हुट्टू घालून तांगेल दोणी चलसीत आशिल्ले एक सीन तांकां दोळ्याक स्वप्ना भितर दिसता ते पळयतना तांकां तशी जाग जातना तांणी लेखताची की कृष्णाल म्हाका खंडीत धैर्य हांव घेवीत कृष्ण म्हाका बरोच दिवच्याक म्हगे स्वप्ना भितर आयला अशें म्हणून लेखतात ताजे नंतर हिरदूस लुकून तांगेले मागीर प्रयाण मस्त सुखकर जावन आशिल्लें वेदर इतली लायक आशिल्ली की पूर शिप्पा वेलच्यान येवन सांगता की आमी एकडे तेकडे वताची शिप घेवन अमेरिका केन्नाय जाल्यार इतली चंद वेदर आमी आज थंय पळयली म्हणून तांणी तांच्यानी उलोवन घेतना तांगेले एक तांकां आपोवन व्हेल्लो एक मनीस आशिल्लो पांड्या मिस्टर पांड्या त्या मिस्टर पांड्याक हिणे कोणे सुमती मोरारजीन हंगेल देखभाल करचे कितेर हंग फुड न्ही करून दिवच्याक पुरा तांगेलोटू पेटयले आशिल्ली ते पांड्याले बायल ती सांगता की सकडी कृष्णाल कृपे तशें निमित्ताची वेदर पळय कितलायक जाला म्हणून सकट सांगताची अशें म्हणून तिवय मस्त खुश भक्त मागीर सप्टेंबर 13 दिवस श्रील प्रभुपाद कृष्णाक आपणाक हे परिस्थिती दुखून भायर काडून कठीण परिस्थिती दुखून भायर काडून आतां मगेल परिस्थिती लायक केलेले खातीर एक कृतज्ञतापूर्वक जावन एक प्रार्थना रूपी पद बरयला म्हणून सांगिल्लें आसा ते गीते भितरी प्रभुपाद सांगताची की राधा राणीले कृपेनातल्यार कसले करूक करच्याक भाग्य मिलच्याक साध्य ना कोणाक त्या खातीर राधा राणी लागींच आमी मागून घेवका तिगेले कृपे खातीर म्हणून बरयताची तशींची कांय योगीत नातिले मेगेलकरान मेगील गुरू मुखांतर हे आदेश दिवन कृष्णान म्हाका हे काम दिल्लेलें आसा कृष्णा हांव तुगेलो दासानुदास जावन आसा तूं कसले करी तुका खूश करी म्हाका आमकां लायक करता म्हणून तूं म्हाका खंडीत करता आसा म्हणून प्रभुपादांगा सांगताची आनी तांणी तांगेले आनी कृष्णाल मध्ये आशिल्ले एक गूढ जावन आशिल्ले कोणय एक्सपेक्ट करनासले एक रिलेशन सांगताची म्हणून तांकां गीतेन तूं सांगिल्लें आसा अशी एक
शिप वता असताना एक 35 days नंतर त्यांनी बॉस्टन पावताचे. बॉस्टन पावतना September 17th ते ते देऊन त्यांनी फॉर्मॅलिटीज पुरा करून घेऊन मिस्टर आणि मिसेस पांडे आवडतो बाहेर येतात. आणि थंय त्यांनी तिची कृष्णा कॉन्शियस इन अमेरिका मिळेल का बूक बरयताची म्हणून सांगेल असता. मिगील तसले एक युजलेस सोला वेरी इतले करून दाखवून म्हाका हे गांवां कसले हाडले म्हणून म्हाका सांगू कृष्णा म्हणून एकच तांणी मनशां अशी. जाल्यार तेंची समाजाचे जेनाक पळयतना तांकां दिसता की हे जेना मेटिरियल डिझायर्स अज्ञान आलस्य पूर भरला ह्या जेनाल्यांतून. आणि ताजे त्यांनी भारी सुकार असं म्हणून लेखताचे त्यांनी लेखताचे तांगेल ते सूख कसं म्हणून अंदाज करू जायना. तांगेले ते अज्ञान तांगेले ते मेटिरियल डिझायर दूर करता जाल्यार तुगेले कृपादृष्टी कृष्णा तांगेले वयर आतां पडला अशें दिसता. आतां त्यांनी माये भितरी बुड्डून भायर येवन भक्ती सेवे करच्याक एक साध्यते आशा पुरो. त्याक तूं तांकां म्हाका पेटोवन आशा पुरो. तांगेली हे भवसागर दुखून जनन मरण चक्र दुखून भायर काडचे तुगेली इच्छा जाल्यार त्यांनी खंडित कृष्ण प्रज्ञेक येवची साध्यता म्हणून कृष्णाला उलयता त्यांनी. आणि तांगेले उद्धाराक म्हाका हांगा तुम्ही हाडला. आता हांव सांगिले त्यांनी चंदुकून आयकूची साध्यता आसच्या पुरो. तुगेले मर्सीन मिगेले उतर पवित्र दावका आणि त्या तांगेले हृदयाचे शुद्धीकरण कोरका हेंच मगेले मगणी म्हणून त्यांनी कृष्णा लागी सांगताचे. मागीर त्यांनी मुखार शिताची की म्हाका कसली भक्ती ना ज्ञान ना जाल्यार तुगेल नांवा वयरी म्हाका आनी तुगेल वयरी मस्त विश्वास आसा. मगेले नांव मात्र भक्ती वेदांत जाल्यार तुगेल कृप असल्यार हांव रियल भक्ती वेदांत जावच्या साध्य आसा हे तुवें कोरता म्हणून त्यांनी सांगताचे. आता प्रभुपाद अमेरिका आसाची भारी व्हड सोबितावन आशिल्ले श्रीमंत देश जाल्यार प्रभुपाद असले एक प्यूर भक्ताले एक दृष्टिकोनान पळयल्यार ते कसले ना माये भितरी पूर्ण ज्यान तांगेले अस्तित्व ना तांकां. आनी नरक म्हळ्यार भक्तांक तशें दिसता नरक सदृश्य जावन आशिल्लें तांगेलें जीवन पुरा पळयतना तांकां कृष्णा कृप हे जना वयरी कशें करूचे म्हणून तांकां दिसता. कृष्ण भक्त केन्नाय परदुख्खे दुख्खी जावन आसताचे. तांकां विंगडाले दुःख पळयल्यार तांकां जिवा संकट जाता. तशीच हांगा श्रील प्रभुपाद मस्त दुःख भोगताचे आणि त्यांनी मस्त लो फील करताची म्हणून सांगेल आसा. जाल्यार हांव त्यांनी म्हणचे हांव एक तुच्छ जीव मगेले दुड्डू ना मगेले हेल्थ सम ना म्हाका मगेले ड्रेस ना मागीर हांव धैर्य करून आयला. हांव तांकां कृष्णा कॉन्शियस स्प्रेड कोर न्हू तांकां 4 रेग्युलेटरी प्रिंसिपल्स पुरा कितले अगत्य आसा म्हूण हांव सांगल्यार त्यांनी आयकू का हे जनांनी आयकतलींची अशें म्हणून प्रभुपाद तांगेले एक अनिसिके तांकां दिसता. आनी त्यांनी शीद डायरेक्ट जावन कृष्णा लागीं मागताचे. असं म्हळ्यार हांकां कन्विन्स करची शक्ती म्हाका तुगेले नामा मुखांतर मात्र साध्य आसता परमात्मा. हरे कृष्णा महामंत्र उच्चारणेचे ध्वनी ते एक वेव्स
तांगेले हृदयांतराळाक वतना तांगेले हृदयाचे शुद्धीकरण तुवें कोरका म्हणटा तांणी कृष्णा लागीं प्रार्थना करताची. अशी तदनंतर तांणी वापास जलदूतारी वयसून न्यूयॉर्क पावताची. हांगा न्यूयॉर्कांतू तांणी पावन देंवताची आनी जलदूता देवन न्यूयॉर्क वताची. तेन्ना तांगेलोटू आनी आसा तांगेले मिस्टर अगरवाल तांकां रिसीव करूं आयल्याची. जाल्यार तांणी जलदूता देंवतना हांगा प्रभुपादांगेले एक सुंदर वर्णन केल्लेलें आसा. तांगेले व्रजधामा वासीन पुरा निशिनमनाचे तांगेले ड्रेस आनी हातां एक ट्रंक, मागीर गळ्याक तुळशी कंठी, हातांत एक जपमाळा, मागीर निडलारी, देवाल नाम हे पूरा आनी केसुना शिखा दवरला. हे पूरे पळयतना जनाक पूरे जनाक चिक्के विचित्र दिसता आनी लागता तांणी की प्रोबेबली एक फर्स्ट वैष्णव संन्यासी एक फॉरेन आयला, न्यूयॉर्क आयला म्हणून मिस्टर अगरवाल लागता म्हणून सांगिल्लें आसा. ಹಂಗ ತದನಂತರ ತೆಯ್ಯಂಚ ತನ್ನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಕೊರೋಕೆ 3 ಮೇನ್ ಮಾತ್ರ ರಾಪ್ಚ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತಾಚಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಕೊರೋಕೆ ತನ್ನಿ ಕೌಂಟರ್ आवताची. कौंटरार बसलेलो ऑफिसर तशीची हांगेले ड्रेस हांगेले एक कसं म्हणटा ते एक तांगेले एपियरन्स पुरा पळयतना तांकां तांणी मस्त इम्प्रेस जाताचे कौंटरार आशिल्ले मनीस. आनी तांणी चंदकून तांगेल्या पुरा उलोवन तांगेले पुरा फॉर्मेलिटीज पुरा करताचे. मागीर तांणी टर्मिनलार दुखून भायर येवन बसार तांगेले ट्रॅव्हल बसार वतना तशीच तांची जनां पळयतना हांकां पिशी पिशी जन भारत देश आशिल्ले संस्कृती ना जनाले की पुरा जनाक गडबिडी खंय वताची कसं करताची कसले गोत्ता धांवता सके तेकड वता की एकड वता की एक मनशाल तोंड एकली पळयनाची. आतां हांगा तशी जाल्ला म्हणया मुंबय तसले गांवांत गेले रे कोणें कोणाकय पळयनाच तंत तितल्याक धांवता आसताची. तशी त्या वेळार तशी नाशिल्ले. तशी प्रभुपादांक पळयतना भारी एक आश्चर्य जाता. कोणाले गोडवे कोणाक ना. आतां हांवें 4 प्रिंसिपल्स रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल्स हे पुरा सांगल्यार ताजे विशय येबूत ना हांकां. खंय पळयल्यार कसकसल पुरा पोस्टर आसा. चिरयांगेल पोस्टर आनी लिक्करा पोस्टर हे पुरा हांगा एक कॉमन जावन आसा. हांकां हांवें सांगल्यार हांकां जे गोडवेच ना हे पुरा करूनच जमी मनशान म्हूण ना म्हूण अशी तांकां दिसता. आनी तांकां हे जना वेरी मस्त करून येता कित्याक म्हळ्यार यो देवा हांकां कशी सुदारण करचें बा हांकां पुतना न्हू आनी कसं करता म्हणून अशें म्हूण तांकां दिसता की त्या पळयतना हांगा बरयला प्रल्हाद महाराजांकय एक मस्त कळकळी आशिल्ली तांगेले एक उतर आसा की तांणी म्हणटा की मस्त साधू जन आसा संत जन आसाची सगळे आसाची जाल्यार सगळी तांगेले उद्धार करूंक प्रयत्न करता शिवाय विंगडाल उद्धाराक प्रयत्न करतले कोणय नाची. तशें हांगा प्रभुपाद तशें न्ही तांकां केन्नाय विंगडाल येयची विंगड हे बद्ध जिवांक पुरा कशें हांकां सुदारण करचें हेंच काम हांगेलें. आनी तांकां कितली करून येता म्हळ्यार तांगेलो हेरी कसं करचें म्हणटात तांकां. आतां प्रभुपाद आलोचन करताची खंय ताई हे बद्ध जीव तुगेले चरण कमल आमकां चरण येनाच की थंय ताई तांणी संतोशार कशी अशें साध्य आसा. तशें निमित्त हांव डिसायडेड टू ब्रिंग देम बॅक म्हणून तांणी तांगेले मनाक तांणी सांगता. आनी तांणी अगरवालाले घरा वचून पावताचे. अगरवालाल बायलेक
हंगेले वेशभूषणे पळयतना मस्त एक नमनाचे विचित्र दिसतगे विचित्र दिसतगे जाल्यार ती चंदुकोन तांकां इन्वायट करतगे तांकां एक रूम आनी दाखोवन दितागे आनी बामण बायल थंय बसतगे तो तदनंतर बायल येवन बामणाल्या म्हणटगे की एकडे तेकडे घरा जायन आमगेर घरा येवचे मस्त लोक पुरो आसा आनी पूर जनांनी आयिल तवळी हंगेल विषय निमगेल्यार आमी कसं सांगचे आनी कसं आयल्या म्हूण सांगचे थंय दुखून आयल्या हें पुरो तांकां एक मात्या भितर टेन्शन शेंके तेन्ना अशी आलोचना करतना तांगेल्या अगरवाला बायलेक एक आयडिया येतचे तांणी कसं करता म्हळ्यार एक न्यूज पेपर ऑफिसाक कॉन्टॅक्ट करता कॉन्टॅक्ट करून हंगेले एक प्रभुपादांगेले एक इंटरव्यूक आयोजन करताच बटलर ईगल म्हणून ते प्रिंटिंग प्रेसाचें तांगेलें नांव तांणी सुरेख तांणी थोडी चिजून घेताके तदनंतर तांकां हांकां पळयतना दिसतके आं पळोवया कसं करता म्हणून तांणी तांगेले इंटरव्यू घेताके आनी एक तांगेले एक फोटो काडताके तांणी भागवत अशी ओपन करून हातान दवरून घेवन तांगेले फोटो काडयताके आनी तदनंतर एक आर्टिकल ते तांगेले सकयल ते न्यूसा वरतू घालताके तांणी आर्टिकल कसं असता म्हळ्यार ए फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर डिवोटिव ऑफ हिंदू कल्चर वेस्ट कंट्रीक विजीट करूं आयल्या हांची अशें म्हणून आर्टिकला मुळाक बरयलें आसचें आनी त्या आर्टिकल पब्लिश जातकी आनी तांकां एम्बेसेडर ऑफ भक्ती योगा म्हणून तांणी एक टायटल दिता तदनंतर त्या आर्टिकलान एक इंग्लिशान बरयला हांव एक अशी वाचून सांगता तुमकां A slight brown man in faded orange drapes and wearing white bathing shoes stepped out of a car yesterday into the butler office to attend a meeting. He is A.C. Bhaktivedanta Swamiji, a messenger from India to the people of West countries. तशें म्हूण तांचो बरयलें आसता आनी तांणी भागवताक भागवत म्हळ्यार तांकां अर्थ येनाका भागवत म्हणटा तांणी ताका एक विंगडच एक नांव दिताके ते कसं म्हळ्यार बिब्लिकल लिटरेचर अशें म्हणून तांणी भागवताक तांणी एक नांव दिताचे तदनंतर प्रभुपादांक तांणी एक नांव दिताची द लर्नड टीचर अशें म्हणून तांणी प्रभुपादांक आपयतात आता प्रभुपादांगेले मिशन कसलें कृष्ण भावनामृत स्प्रेड करचें तांणी पूर जनाक सांगताचे तांगेले स्पीचा भितर आनी सगळी लिव्हिंग बिईंगाचे आनु देव आनी आमगे हे मनुष्य देह देवाले प्राप्ती करूंक एक साधन मार्ग जावन आसा ह्या देहा भितरी आमी हे साधन करनातिले आमी मिस केले ती आमी उपास ते आमगेले जनन मरणाचे प्रोसेस स्टार्ट जाता म्हणून तांणी चंद करून क्लियर करून ते जनाक पुरा सांगताके अशी तांगेले जात आसता जाल्यार हांगा घरकड कसं जाता म्हळ्यार हांनी तांगेले फूड तांणी कूक करचे आनी फुल्ल वेजिटेरियन फूड पिवचे दूध ते दूध पिल्लेले पळयतना तांकां दिसतके अगरवालान तांगेले बायलेक हे दूध चिरडवान पिवचे न्ही म्हणटार पिवचे हे पिता मोहनी कॉफी चा आनी पिनातिले अशें म्हूण तांणी उलोवन घेताके जाल्यार अमेरिकन्स स्पिरिच्युअल लायफाक चड अटेन्शन दिल्यार मस्त खुशी जावन आसा पूर्व म्हणून तांकां सांगता न्हू कसं म्हूण पळोवका म्हणून तागेले बायल अगरवालाला सांगतके आनी अगरवालान आनी तांणी बामणा बायलेन लेखलाक
आनी अमेरिका येता म्हणटना भागवत विकूक ते स्प्रेड करूंक आयल्या गुतना तांकां विकून बिझनेस करूं आयल्यांची एक भागवत तांगेल्या व्हडले ट्रंक आशिल्लें म्हणून तांणी लेखून तांणी उलोवन घेतला जाल्यार हांगेले ते कसले काम दिसना ते म्हणून तांणी तांगेल्या निमगिता के भागवत तुम्ही दिवन बिझनेस करूं आयिल्ली न्ही अशें म्हणून तेन्ना वाय नॉट म्हूण दिसता के प्रभुपाद तांणी तांगेले ते एक रुमा भितर सायडाक घरा कोण तांकां विजीट करूं येता पळय तांकां पुरो जनाक भागवत दाखयता की ಕೆಲವು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಜಾನ ಪರ್ಚೇಸ್ करताके अशें तांगेले थोडेची ದುಡ್ಡು दल्ला म्हूण सांगिल्लें आसा आनी अगरवाल बायलेक हांगेले रेहन सहन हांगेले जिवनाचे पळोवन मस्त खुश जातके आनी तिका एक नमन्याचे तांगेले तूं एक अटॅचमेंट बापसू म्हण की दिसतके तिका मावा म्हण की दिसतके आनी तांगेले पुत्र उल्लोवचे तांणी ते कुकिंग करचे तिगेले एक सान चेडूं आशिल्लें ते चेड्या लोटू तांगेले बिहेवियर हे पूरा पळोवन तिका एक मस्त एक बायल दुखून एक ध्यान येयल्या आमी राबयल्यांची म्हणून कसले मनात दिसना केले तो आमगेलो वची म्हणून असले एक भावन ते बालमेशेक येवन तिका तांणी हॅप्पी जावन आसता आनी इतले सिंपल तांगेले कुकिंग म्हळ्यार की एकच गॅसाची एकच हातू भितर तांणी तांगेले शीत आनी ते वेजिटेबल कुकिंग पूरा एका आयदनावर एक आयदन एका आयदनावर एक आयदन दवरून कुक करून घडये भितर तांगेले कुकिंग जाता आशिल्लें चपाती करतना तशी के आमगेला म्हणजे लाटोणी लाटपाळे आनी मागीर एक चले नाका हातान चपात करून बाजून खावची के एक दिवस तांगे रोटू तांणी दिलेलो प्रसाद म्हणून खातना हांकां अगरवाल बामण बायलेक बारीतांचो स्वाद येता महाप्रसाद म्हणून तो कृष्णालो तदनंतर तांणी दनपार लंचाक तांगेलो टूच जॉइन जाता आनी अंत बरें येयलें आसा मस्त बरें येयला ह्या विशयांतू की अगरवाल बायलेक कितली तांगेलो अटॅचमेंट जाल्लें म्हणून आनी तांणी तीन येवन बसल्यार चंद उलयता आशिल्लीं के तीन तिगेले कामार एकडे तेकडे गेल्यार तांणी लाय करून जप कोर बसता तशें तांगेले कसले प्रॉब्लेम ना सगळो दीस तांचे तितल्या तद्दी उलयल्यार उलयताची ना म्हणटा जप केन्ना पळयल्यार जप केन्ना पळयल्यार जप कितली सात्वीक मनीस अशें म्हणून तीन केन्ना बामणाल्यार तांची अशी कसले प्रेशर ना कसले टेंशन ना एकदम जपा चॅन्टिंग म्हणून गेले अशें म्हणून लागता तशी त्यांची ज्ञान पुरा आईल ज्ञान पुरा तांकां एकाची स्पिरिच्युअल क्वेश्चन घालता येसू म्हळ्यार कोण म्हणून एकूण गीत तेन्ना तो तांणी म्हणटा की सन ऑफ गॉड म्हणटा ह्यो भारी खुश जातके तांकां आमगेले येसू के तांणी सन ऑफ गॉड म्हणलें म्हणून तदनंतर स्वामीजी प्रभुपाद सांगता की तुवें सन ऑफ गॉड हांवें सन ऑफ गॉड आमी सेक्रेट सन ऑफ गॉड म्हणटा ताजे मर्म तांकां जायना कसं म्हणला हांव समज तेन्ना अगरवाल बायलेल्याक म्हणटा की वय कसले एक चांग मनीस म्हळ्यार इतली इंटेलिजंट आस म्हळ्यार कोणाले वयरी कसली प्रेशर घालना तागेले स्पिरिच्युअल हें करतना तुम्ही तें करूनच तुम्ही हें करूनच चेंज जावका असल सकयल कसली कंडिशन ना पडटा गेले बी बेटर हे मात सांगताचे अशें म्हणून तांणी बामणे बायलेन सांगिल्ल्याक वय वय म्हणटा आनी तांगेले डेली दिनचर्या शिकली सकाळी उठ्याल सताना वॉकिंग आवचीके तदनंतर गडकडी येवन सकडी ಸ್ವಲ್ಪ अवंगल निवंगोडचिके बाथरूम ತಂಗೆಲ್ಲ ಅಂಟೆ ತನ್ನಿ ಕೊಡ್ಚಿಕೆ ಮೇರೆ ಫುಡ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಚೆ या पूरा पडोन अंक बारीक कुश्तके तंगे चलडा ಒಟ್ಟು ಕೆಲತके या पूरा करतना मस्त वेरियस ग्रुप तंगे तंक मेळू येतके जान नमनवार जान आनी जानाक
इतले हांगेले एक इंटेलिजन्स वेरी खुशी म्हळ्यारी एक वेळ कोणी मनीस येवन नेक्स्ट तन्नी येताना अन्नी ತಂಗೆಲಾಗಿ ತಂಗೆಲ್ नाव काणूलुचके इतली मेमरी की ತಂಗೆले ते मेमरी ह्या प्रकार इतली मेमरी म्हणून पडून तांका ತಂಗೆल वेरी श्रद्धे येतके तन्नी संगीले तकडे ऐकूच्याक तन्नी रेडी जाताके इतले अशें आसतना लायन्स क्लब तांकां ऑनर करताके प्रभुपादान हे पूरा न्यूज एकडे तिकडे न्यूज पेपर ऑलरेडी आयला न्हू ते स्प्रेड जाता जाता आसतना तांचे एक फिलॉसॉफी डिपार्टमेंटाचे प्रोफेसर चेअरमॅन तांकां हार्सन प्रोफेसर हार्सन मेळलो लार्सन सॉरी लार्सन मेळलो तांकां फोन करताके कॉलेजा येवन एक कॅम्पसांत चिरडवांक एक टॉक दिवका म्हणून एग्री करताके प्रभुपाद सेम हंगेले ड्रेस बिस घालून आता एक भागवत घेवन आनी वताके वचून ते 100 चिरडू आशिल्लीं ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ लायक करून 1 घंटो 50 मिनिट्स त्यांनी उलयतात असले हे ना ते करूना हे करूना असं कडे चंद स्पिरिच्युअल उतर पुरा त्यांनी उलयताची म्हणून आसा त्या चेडवा पूर जनाकी बारीक खुश जातली त्यानंतर 50 मिनिट्स नंतर एक ब्रेक ब्रेक म्हणून त्यांनी बाहेर येऊन ते लॉन अशी बसतना ते मस्त रूप वयला ते रूप पळयतना प्रभुपाद तेमगे ताके हे कसे रूप कसं कसं जाता जेन म्हणून त्यांनी तो चेअरमॅन सांगता की हे शेड दिवच्याक म्हणटा तेन्ना प्रभुपाद तांकां सांगता की तुम्ही असेल रूप का की तंतु फल फूल पुरा येवका तसले रूप वयल्यारी जनाक हेल्प नव्हे खाली शेड दिला पूर्व तसल रूप तुम्ही वयल म्हण जाल्यारी शेडय दिता फलय दिता फुलय दिता सगळें दिता अशें म्हण म्हणटा अशें सगळें तांगेले उतर ते पुरा तांगेले उलयतना उलयतना आमकां दिसता की तांगेले इनर स्ट्रेंथ भारी लायक आसा इतले इंटेलिजंट आसा पळय आणि म्हणून तांगेले लायक प्रभाव चेअरमॅन हवे ते कॉलेजाचे प्रोफेसर लार्सन तो मस्त इम्प्रेस जातके नेक्स्ट आनीक तांगे क्लासाचे शेड्यूल स्टार्ट हांव हांगाची मागीर 2 उतर कैद करता हरे कृष्णा मस्त चुकी जावन आसा पुरो जाल्यार तुम सगळ्यांनी म्हाका क्षम करता आनी म्हाका आनी कसले म्हणच्या म्हाका अवकाश मेळ्ळ्यार तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका आशीर्वाद दिवका म्हणून हांव निमून घेता